शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, हर 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 बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती संभाजी महाराज की जय शिवराया, हर 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 हर। रॅलीची सुरुवात झालेली आहे. आपण सर्वांनी आता व्यवस्थित आपण पुढे जायचं आहे. सगळ्यांनी विनंती आता रॅली सुरू झाली आता छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। हर हर
साईड घेऊया मला ए बाबा असं करा असं कर आजही शिवजयंती उत्सवाच्या निमित्तानं रॅलीची सुरुवात जाता आणि त्यामुळे ह्या ऑर्गनायझर आमचे अमेन बाकीची संपूर्ण टीम हे वर्ष पद्धतीप्रमाणे एक वेगळ्या पद्धती कारण शिवजयंतीचा कार्यक्रम त्या दिवस भरपूर जातात पण ज्या दिवस तिथीनुसार हे खूप कमी प्रमाणात जातात पण आज एक बऱ्या तरेच्या म्हापशा भितर संपूर्ण हांगाल्यान बोडगेश्वर टेम्पला कडच्यान सुरू जातली आणि आमचे टॅक्सी स्टँडाचेर तेजे समापन जातलें त्यानंतर मागीर थंय नाटकाचो एक कार्यक्रम जातलो आणि त्यामुळे आज म्हापशा तशेंच सकाळी एक कार्यक्रम जालो शिवजयंतीचो म्हापशा उत्कर्श मंडळान केलो म्हाका शिमेरूय एक कार्यक्रम आसा आणि हो कार्यक्रम वार्षिक आणि हांव ह्या कार्यक्रमाक वार्षिक हांगा येता एक उत्साहान सगळे उमेदीन अशें एक बऱ्या तरेचो कार्यक्रम हांगा ऑर्गनायज करतात आणि सांगपाक खूब बरें दिसता कारण एक वेळ आसतालो की शिवजयंती केवळ आमकां दिसतालें की महाराष्ट्रानूच जाता काय कितें आनी एखाद्या खंय तरी बारीक खंय तरी भागा भितर जाताली पण आज सांगपाक खूब बरें दिसता कारण आज ज्या तरेन युवा आज आमी हांगा सुद्दां जर पळयलें सगळे युवा जे आसात ताचो इनिशिएटीव घेवन आपल्या स्वताच्या खर्चान म्हणजे आमी पळयतात की स्वताच्या खर्चान एक बऱ्या तरेची भव्य अशी रॅली पण आमी बऱ्याचदा विचार करतात आमकां जर पॉलिटिकल पार्टीची जर रॅली करूं जाल्यार कितले त्रास करचे पडटा पण ही स्वयंघोषित आपापले वेगळी वेशभूषा अशी करून त्या रॅली करतात आणि खास करून आमच्या गोंयभर ज्या तरेन आज जर आमी पळयलें जाल्यार प्रत्येक भागा भितर शिवाजीचे पुतळे जे आसात
ते सगळ्या भागा भितर तेंच्यांनी केल्ले आसा त्या भागा भितर आनी आज खूब लोकांक दिसता की म्हज्या शहरान शिवाजीचो पुतळो जर नासत जाल्यार कमीपणा, म्हज्या गांवांत जर शिवाजी नासत जाल्यार कमीपणा, ही भावना आज खऱ्या अर्थान सगळ्या युवकांच्या मना भितर जाल्ली आसा आनी ती एक खरी शिवरायांची तेंच्यांनी आज ते आमच्या मदीं ना. सादारण एक 350 वर्सां पयलीं जाल्ली गोश्ट अजुनूय याद जाता आनी अजुनूय रयत येता राजा ते प्रत्येकाक आपलो राजा दिसता म्हणून आज हळूहळू युवकां भितर प्रेरीत जावपाक लागली. खरोखरच बरी गोश्ट आसा. हांव म्हापशेच्या आमच्या संपूर्ण टिमीक आमचे नाटेकर आनी तांची सगळी टीम जी आसा वाळके आसत तांच्यांनी हो कार्यक्रम हांगा ऑर्गनायज करतात आनी हो केवळ आज एक दिसाचो आसतलो पण गेलो म्हयनोभर तेचे प्लॅनिंग जे आसा हे प्लॅनिंग ही सगळी मंडळी करता. खास करून एक उमेदीन आनी हांवें पळयलें की म्हजे कडेन इन्विटेशन घेवन येतना सुद्दां 10-15 जाण जणू कितें मनापासून जे दिसता की म्हज्या घरांत कितें तरी कार्यक्रम आसा ही भावना हांवें तांच्या भितर पळयली आनी म्हणूनच ह्या कार्यक्रमाक एक वेगळेपण आसा आनी खास वैशिश्ट पुलीस बँड तांच्यांनी आज हांगा आपयलें आनी तांच्यांनी शिवरायांच्या ह्या रॅलीक तांच्यांनी सलामी दिल्ली आसा आनी म्हणून तांकां शुभेच्छा दिता आनी म्हापशेकारांचें अभिनंदन करता कारण तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात ह्या उत्सवान ते सामील जातात. कारण एखाद्या उत्सव जरी केलो आसत तातूंत लोक जर संख्येना जाल्यार तातूंत मजा येना. पण ज्या तरेचे हांव हांगा भितर पळयता की हजाराच्या संख्येन आनी कांय थोड्या वेळान आनी लोक कांय जॉयन जातले त्यामुळे मोठ्या संख्येन ही रॅली हांगा सुरू जातली आनी खऱ्या अर्थान आमी जे म्हणटा तिथीनुसार तांच्यांनी करपाचें आयोजन आनी प्रायोजन केलें म्हणून तांचें अभिनंदन करतात. खासदारान सगळें सांगला शिवाजी बद्दल. आम्ही शिवाजी तारखेनुसार 19 फेब्रुवारीक गेली 20 वर्सां आमी साजरी करतात आनी आज जळीमळी सगळे कडेन शिवजयंतीचो कार्यक्रम जाल्लो आसा. त्या बद्दल आमी आनी तेंचे सगळे टिमीचे हांव ह्या अभिनंदन करता कित्याक शिवाजी आतां खासदारान सांगला त्या प्रमाणे शिवाजी आदी जावन गेल्लो असो समजता पण 397 वर्सां जाली तरी आमी सगळे जाण त्यांचे अनुकरण करीत आसा आनी अशीच आता खरें म्हणजे शिवाजी बद्दल लोकांक आपुलकी जालं. जेन्ना फॉरेनाक गेल्लो तेन्ना पीएचडी सुद्धा शिवाजीचे हेजेर करता. हांव तुमचो जास्त वेळ न घेता कित्याक परत एकदां आतां आमकां नाटक साजरे करपाचें आसा हांगासून जाल्यार पण 7 आनी मागीर ताका टायमींग आसा त्या बद्दल अमयाचे आनी ताच्या सगळ्या टिमीचे तशेंच म्हाजे मित्र खासदाराचे हांव अभिनंदन करता. ते मुद्दम हांगा येयले म्हणून आनी म्हाका हे 2 शब्द सांगपाक अमयची टिमीन दिल्या बद्दल हांव ताजे आभार मानता. नमस्कार. आयज स्वराज गोमंतक आयोजित ही भव्य अशी मिरवणूक ही जी यात्रा आमी फाटली 1 म्हयनो जालो प्लॅन केल्लो आसलो आयज खंय तरी घडोवन येयल्ली आसा. तुम्ही पळोवंक शकता की मोठ्या संख्येन लोक हांगासर जमा जाल्लेले आहा आनी आमकां प्रमुख्यान हांगासर आयज लाभलेले आसा सदानंदजी तानावडे तशेंच आमचे शिगमोत्सव कमिटीचे अध्यक्ष डॉक्टर गुरुदास नाटेकर आणि खास कर म्हणजे आमचे हांगासरले आमचे म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर ते खुबशे हांगासर आयिल्ले आनी बाकीचे सगळे शिवभक्त तुम्ही पळोवंक शकता की आयज खंय तरी सगळो भगवाची एक लहर हांगासर आसा आनी फुडें सुद्दां आतां जेन्ना आमची यात्रा हांगासून सुरू जातली तेन्ना फुडें थंयसर महिला खुबशी महिला आरत बीन घेवन थंयसर उबी रावलेली आसा. एक वेगळें वातावरण म्हापशान आयज पळोवपाक मेळटा. आमी खंय तरी पयली की शिवजयंती खंय तरी डेटी अनुसार करता. म्हापसा म्हाका दिसता हे एक 2-3 कडेन आसा जे तिथी अनुसार करता आनी ही आमची जी यात्रा आसा ही मोठ्या संख्येन सगळे हांगासर घडोवन हाडपाक आमचे जे स्पॉन्सर्स आसा त्यांचो सगळ्यांचो हातभार म्हणजे ते एक शिवभक्त म्हणपाचे स्पॉन्सर म्हणचे पेक्षा तांकां एक शिवभक्त आसा ते सगळ्यांनी आपापलो हात दिवन हांगासर आमकां कॉन्टॅक्ट करून तेंचे हेल्प केल्या बद्दल तेंचो धन्यवाद. इके म्हणून 2 उतरां सोंपयता ते मागता आमचे अध्यक्ष सिद्धार्थ मांद्रेकराक दोन सगळ्यांक आणि आज तिथी प्रमाणे शिवजयंतीच्या सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. गेली 10 वर्सां जाली म्हणजे आता अंदूचे आमचे वर्स आसा 10वें वर्स स्वराज गोमंतक आणि आमचे सगळे म्हापशेकार मेळून आमी एक भव्य शिवजयंतीची यात्रा आमी काडटा. ह्या वर्सा एक आमी थीम दवरली की सकल हिंदू एकता यात्रा म्हणून. जाल्ले कशें की आमच्या मदीं खूब डिफरन्सीस आसात जाती वयरसून आसा भाशे वयरसून आसा. काही लोक जे आमच्या गोंया भायले येवन हांगासर स्थायीक जाल्ले आसात ते आपल्या कामा धंद्या खातीर पोटापाणया खातीर हांगासर स्थायीक जाल्ले आसात ते सेपरेट समूहांनी आमी बिखरलेले कशे आसा. सो तांकां एक सगळ्यांक एकी कडेन हाडपाचो एक प्रयत्न आसलो आनी मोठ्या प्रमाणात आमकां तेचेर यश मेळ्ळां. जे 10 वर्सां पयलीं मनोज भाईन स्वप्न पळयल्लें की सगळ्या युवांक संघटीत करपाचे सगळ्या हिंदूंक संघटीत करपाचे ते त्यांच्या आशिर्वादान आनी त्यांच्या मार्गदर्शनान आमी सगळे स्वराज्याचे सगळे मावळे मेळोन हे स्वप्न खुबशा प्रमाणात आमी पूर्ण करीत येयला. म्हापशेचे दिग्गज
ज्येष्ठ आणि आमकां खूब माननीय म्हणजे आमकां खूब वंदनीय जे आसात गुरुदासभाई नाटेकर आसा, आमचे खासदार सदानंद शेट तानावडे जी आसा, तशेंच वाळके फॅमिली आसा, हेंचे आमकां सदांच मार्गदर्शन लाभलां आणि प्रत्येक जाण आपलो जो वांटो आसा ज्या कार्याचो, कोण फिजिकली येतात, कोण फायनान्शियली सपोर्ट करून ही सगळी जी यात्रा आणि स्वराज्याच्या आख्या वर्साची जी कामां आसात ती पूर्ण करून घेतात. आणि हे सगळे ते शिवभक्तां शिवाय पॉसिबल नासले आमकां करपाक, म्हणून सगळ्यांचे हांव परत एकदा आभार मानता. तशेंच मिडिया जेंच्यांनी एक व्हडलो रोल केल्लो, जेन्ना एक हे धाकटे स्वराज्य गोमंतकाचे फुलपाचे जाल्ले तेन्नाच्यान आमच्या मिडियान आमचो साथ दिला आणि प्रत्येक काम जे आसा ते आमच्या लोकां मेरेन पावयला, जेणे करून लोकांचो विश्वास आमी जिखोवंक आमकां खूब मदत जाल्या. सो त्या मिडियाचे सुद्दां हांव आभार मानता. आमची जी भव्य मिरवणूक आसा तितून आमचे नासनोडचे, आमचे लोकल, आमचे गोवन ढोलपथक आसा, जेंच्यांनी खूब शॉर्ट टायमार एक बरी पैकी ढोलपथक तयार करून तेचे आयज आमकां सगळ्या म्हापशेकारांक दर्शन घडोवन दितले. तशेंच प्रवीण च्यारी यांची टीम डीजे साऊंड घेवन आसा, जितून सगळी महाराजांची सॉंग्स वाजतली. आणि आमची ही स्वराज गोमंतकाची उत्सव मूर्ती हेची आमी भव्य मिरवणूक काडून आता म्हापसा मार्केट मार्गे आमी वचून टॅक्सी स्टँडार तेची सांगाता करतले.